नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. आमी आज खूपच व्हडलें कितें तरी काम करपाचें आसा. तयार रावात. आज मातशें एक तकली वापरपाचो एपिसोड आसा. आज मॅथमॅटिक्स आनी एरिथमॅटीक हाज्या बद्दल एपिसोड आसा. आतां आमी जेन्ना ब्रह्मांड हो शब्द म्हणटात, युनिवर्स, तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमकां येता मनान विचार तो डिस्टन्स, युनिवर्साचे डिस्टन्सीस. आमी पृथ्वीचेर एक 1000, 10,000, 20,000, 25,000 अशे किलोमिटरांनी डिस्टन्स मेजतात. पण तुमी जेन्ना अंतराळात वतात तेन्ना कशें डिस्टन्स मेजर करपाचें, आनी तेन्नाच एस्ट्रोनॉमी खूब जाणांक कन्फ्युजींग जाता बिकॉज ऑफ दीस डिस्टन्सीस. हे फिगर्स, असले फिगर्स एस्ट्रोनॉमीन ऑल द टायम येतात आनी तेच खातीर चडशे लोकांक डिफिकल्ट जाता अंडरस्टँड जावपाक. आज आमी ते सिम्प्लिफाय करुया. जर हांवें तुमकां सांगलें की अंतराळात डिस्टन्सीस मेजर करपाक तुमकां असले नंबर वापरचे पडटले, जे नंबरान 24 झिरो, 30 झिरो असले नंबर, तर तुमी धांवन वतले, मे बी टीव्ही ऑफ करतले. तशें करनाकात. आज सामकें सोंपें करुया. एस्ट्रोनॉमी सगळ्यांक समजता तशी इतली सिंपल आमी करुया. आतां सिंपल डिस्टन्स मेजर करपाचे युनिट्स पळोवया. सुर्या कडेन आमी सदां पळयतात. सुर्या शिवाय आमकां जिवन ना. तर सूर्य पृथ्वी पासून कितलो पयस आसा, हे डिस्टन्स जर तुमी मेजर करतात जाल्यार तुमी ते किलोमिटरान मेजर करूंक शकतात. आमी कॅल्क्युलेट केलां की सूर्य आनी पृथ्वी हांचो अंतर आसा 150 मिलियन किलोमिटर्स, 150 मिलियन किलोमिटर्स. म्हणजे सिंपल करता तुमकां, जर पृथ्वी आमच्या अर्थाच्या भोंवती, इक्वेटराच्या भोंवती तुमी 3750 वेळा वचूंक शकले, 3750 तुमी रावंड धांवले पृथ्वीचे इक्वेटरा भोंवती, तर तुमी सना पर्यंत पावतले. इतले डिस्टन्स तें आसा. ओके. फुडें मर्क्युरी सगळ्यांत लागीं, आमच्या सनाच्या सगळ्यांत लागीं आसा फर्स्ट प्लॅनेट बुध, म्हणजे मर्क्युरी. किलोमिटर्सांनी जर आमी केलें जाल्यार येदो व्हडलो नंबर येता. ओके. 57 मिलियन किलोमिटर्स म्हणजे काउंट करात, तो 8 अक्षरांचो नंबर आसा. 8 अक्षरांचो नंबर, इतले किलोमिटर आसा जस्ट नियरेस्ट प्लॅनेट मर्क्युरी कडेन सनाचे डिस्टन्स. आमी मातशे पयस वचुया. ज्युपिटर, गुरू ग्रह. गुरू कडेन वचपाक तुमकां जर किलोमिटरांनी मेजर करपाक जाय सोलार सिस्टम, तर असो 9 अक्षरांचो नंबर येता, जाका आमी म्हणटात 778 मिलियन किलोमिटर्स. इतलें व्हडलें अंतर आसा अंतरिक्षांत भितर. इट इज ह्यूज. तुमकां कल्पना सुद्दां केल्यार कल्पनाचे पयस वतले अशे डिस्टन्सीस आमच्या ब्रह्मांडान भितर सगळे कडेन आसात. आनी जर प्लुटोर तुमी वचपाचें धाडस केलें, प्लुटोर जर वचपाचें तुमी धाडस केलें जाल्यार प्लुटोचेर सूर्य आमचो एक स्टार कसो दिसता, इतलो पयस आसा तो. ओके. इट इज जस्ट अ स्मॉल स्टार एज विजिबल फ्रॉम प्लुटो. आनी सुर्याच्यान प्लुटोचें डिस्टन्स कितें? हो नंबर येदो व्हडलो नंबर आसा, इतले झिरोज आसा. 5907 मिलियन किलोमिटर्स इतलो पयस आसा प्लुटो. तुमी विचार करात, जर आमच्या सोलार सिस्टमानूच इतले झिरो आसात जाल्यार आमच्या अंतरिक्षांत कितें आसतलें? केदो व्हडलो आसा हो युनिवर्स, आनी हो समजुपाचो कसो सोंपो करून हें आमी पळोवया. खगोलशास्त्रज्ञांनी, एस्ट्रोनॉमर्सांनी एक माप केला, एक मेजरमेंटाचें युनिट केलां, जातून आमी आमचे हे युनिवर्स सोंपेपणान मेजर करूंक शकतात. ताज्या बद्दल तुमकां हांव सांगतां. सूर्य आनी पृथ्वी हाजो जो अंतर आसा, जे किलोमिटर्स आसा, तो तांणी युनिट म्हणून धरला. आनी 150 मिलियन किलोमिटर्स हो नंबर, 150 मिलियन किलोमिटर्स हें पृथ्वी सुर्याचें अंतर आसा. हेच अंतराक म्हणटात एस्ट्रोनॉमिकल युनिट. हो एक माप आसा. जशे पृथ्वीचेर किलोमिटर वापरतात, अंतराळात आमी एस्ट्रोनॉमिकल युनिट्स वापरतात. 1 AU, 2 AU, 3 AU अशे डिस्टन्सीस. आनी हो 1 AU आसता 150 मिलियन किलोमिटर, विच इज द सन अर्थ डिस्टन्स. इट इज व्हेरी इजी. जर हांवें तुमकां सांगलें की आमच्या सुर्या पासून प्रत्येक प्लॅनेट, मर्क्युरीचो हो डिस्टन्स, विनसाचो हो डिस्टन्स, आनी हे सगळे नेपच्यून पर्यंत डिस्टन्स आसा, हे नंबर्स तुमकां सगळे डिफिकल्ट करतले. मॅथ्स इज नॉट दॅट इजी ऑल्सो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तुमकां एक कांयच एस्ट्रोनॉमीन इंट्रस्ट उरची ना जर असले नंबर तुमकां शिकचे पडले. म्हणून सोंपें केलां, असले नंबर आमी तयार केल्यात. दीस इज व्हेरी इजी. जर आमी म्हणटात की सुर्या पासून पृथ्वीचे डिस्टन्स कितें? 1 एस्ट्रोनॉमिकल युनिट.
सुर्यापासून मंगळाचे डिस्टन्स कितें 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल युनिट म्हणजे 1.5 टायम्स डिस्टन्स ऑफ द अर्थ. अशेंच फुडें वचून सुर्यापासून प्लुटोचे डिस्टन्स कितें आसा अर्थ आनी सनाच्या 40 पटीन म्हणजे 40 एस्ट्रोनॉमिकल युनिट्स अशें हें डिस्टन्स आसा. सो AU इज अ मेजरमेंट टू मेजर द युनिवर्स इन अ इजी वे. पूण थंय एक प्रॉब्लेम येता. हे नंबर्स जे आसात ते फक्त आमच्या भितर सोलार सिस्टमान युजफूल जातात. जर तुम्ही भायर गेले, तुम्ही ब्रह्मांडाकडे पळयला, तुम्ही सद्दां रातच्या आकाशाकडे पळयतात, ही नक्षत्रां जेन्ना तुम्ही पळयतात तेन्ना प्रत्येक नक्षत्राची लायट लाखांनी कोट्यांनी किलोमिटर पयसच्यान येता. ती आमी ताचो हिशोब सुद्दां करूंक शकनात, तेदो व्हडलो आसा हो युनिवर्स. सो तें कशें समजोवपाचें? ताका आमी आनीक माप केला, अनदर युनिट ऑफ मेजरिंग स्पेस, आनी त्या युनिटाक आमी म्हणटात, तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें, लायट इयर. स्पेसान भितर जें आमकां सगळें दिसता, नक्षत्रां आसा, ग्रह आसा, गॅलेक्सीज, सगळें जें आमकां दिसता तें कितें? दॅट इज ओन्ली लायट. ताजी लायट आमकां दिसची पडटा. सो लायट हो एनर्जी, एक पदार्थ म्हणून, एक मॅटर, लायट वापरून लायटा पासून एक प्रमाण तयार केला आनी ताजे पासून आमी स्पेसाचो डिस्टन्सीस मेजर करतात. एक सिंपल एक्झाम्पल हांव तुमकां दितां. लायट इज द फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स. सगळ्यात फास्ट, लायटीच्या पेक्षा फास्ट कांयच ट्रॅव्हल करूं शकना. तुम्ही जेन्ना पावसा वेळार बाल्कनीन रावन पळयतात, सगळे कडेन जगलावता, थंडर, आनी तेन्ना जगलावता तेन्ना तुम्ही नोट करात, पयलीं तुमकां हांगा लायटनींग दिश्टी पडटलें आनी मागीर ताजो आवाज येतलो. म्हणजे लायट पयलीं ट्रॅव्हल करता आनी ताजो आवाज तुमच्या कानान मागीर पडटा. सो लायट इज फर्स्ट, एवरीथींग एल्स इज आफ्टरवर्ड्स. आमी डिस्टन्सीस मेजर कशें करतात, एक इजी वेन मेजर कशें करतात, ते एक सिंपल एक्झाम्पल हांव तुका दाखयतां, जे आमी आमचे डे टू डे लायफान यूज करतात. फॉर एक्झाम्पल, आमी जेन्ना कोणाक म्हणटात पणजेच्यान मुंबय कितले पयस, सगळ्यांक खबर नासता की ते 609 किलोमिटर पयस. सो खूब जाण आमी म्हणटात, अरे विमानान गेल्यार 1 वरान पावता. आनी थोडे म्हणटात, तूं बसीन गेलो जाल्यार सांजचो बसल्यार सकाळीं पावता, 11 वरान पावता. टायमान आमी डिस्टन्स मेजर करतात. इट्स व्हेरी सिंपल. इवन कोणाक विचारलें, अरे पणजेच्यान मडगांव कितले पयस आसा, 1 वरभराचे डिस्टन्स म्हणटा, 1 वरान पावतात. सो टायम यूज करून आमी डिस्टन्स खूबदां डे टू डे लायफान सुद्दां मेजर करतात. हेच मेजरमेंट आसा लायट इयर. डिस्टन्स टेकन बाय लायट टू ट्रॅव्हल इन 1 year इज कॉल्ड लायट इयर. Nothing can travel faster than the speed of light. It moves through space at 300 million meters per second. Astronomers use light years to measure the enormous distances in space. Using meters or even kilometers just isn't practical. Although light travels very quickly, distances in space are vast. अंतराळात जे जे आमी शिकपाक जाय तातूंतल्यान लायट प्रसारीत जाता आनी ती लायट एका कणाच्या पार्टिकलाच्या रुपात आसता. आनी जर ही लायट सबंद आमकां सगळे कडेन दिसता ती लायट, जर तुमी ती मोडपाक शकले, डिवायड करपाक शकले, जाल्यार सगळो ल्हान जण कण लायटीचो काडून तुम्ही पळयलो जाल्यार त्या कणाक आमी म्हणटात फोटॉन. फोटॉन म्हणजे पार्टिकल ऑफ लायट. सनापासून कंटिन्युअसली सूर्याच्यान हे फोटॉन्स जे पार्टिकल्स आसा, लायटाचे पार्टिकल्स, उजवाडाचे कण कंटिन्युअसली भायर पडत असतात. ते आमच्या दोळ्याक दिश्टी पडटात आणि हे प्रसारित जातात अंतराळांतल्यान इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स. वेव्स कशी असता ती एनर्जी, आणि तेच एनर्जीक आमी म्हणटात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. समुद्रान जशी ल्हारां आसात, वेव्स इन अ ओशन, लायटूय बी तशी एनर्जी तशी प्रसारित जाता सूर्यापासून, नक्षत्रांपासून. प्रत्येक अंतराळात जो ऑब्जेक्ट आसा तातूंतल्यान अशी वेव्स येतात आणि ती वेव्स आमकां लायट हाडटात. तरेतरेचे एनर्जीचे फॉर्म्स आसात, ते सगळे एक वेवाच्या रुपांत सनाच्यान आमकां येतात, सगळे कडल्यान येतात आणि अशे पृथ्वीचेर पावतात. आणि तातूंतल्यान सगळ्यान मदीं आसा आनी सगळ्यान ल्हान भाग आसा ताका आमी लायट म्हणटात. आणि आमच्या दोळ्या पर्यंत पावता फक्त ती, दॅट पार्ट इज कॉल्ड लायट. ताका लायट एनर्जी अशें म्हणटात.
बाकीचे एनर्जीचे स्पेक्ट्रम जे वेवलेंथ आसात ते आमच्या आंगापर्यंत, आमच्या दोळ्यापर्यंत, आमच्या सगळ्या भोवती येत असतात, पण आमकां ते फील जायनात, आमकां ते कळना. सनाच्यान तरेतरेचे एनर्जी येतात. ताका आमी नांवांय दवरल्यात. ताका रेडिओ एनर्जी म्हणटात, इन्फ्रारेड एनर्जी, अल्ट्रावायलेट एनर्जी, एक्सरे एनर्जी, गॅमा रे एनर्जी, अशे तरेतरेचे वेव्स एनर्जीचे सुर्याच्यान कंटिन्युअसली येत असतात. पण फक्त लायट एनर्जी एकूच एनर्जी आसा जी प्रत्यक्ष आमच्या दोळ्याक दिसता. लायट इज द ओनली विजिबल फॉर्म ऑफ लायट ऑफ एनर्जी अँड इट इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. What we see as light is only a small part of the electromagnetic spectrum, which refers to many types of energy released from stars, including our own sun. Light occupies a space between energy and matter. Light acts like waves, a feature of energy, but also has properties similar to photons, one of the smallest particles of matter. Light travels at the fastest speed allowed by the laws of physics, 186,287 miles per second. सो हे लायटीचे एनर्जीचे वेगळे वेगळे प्रकार. आतां आमचे अंतराळात डिस्टन्सीस केदे आसा, आमी ते कशे मेजर करतात हे पळोवया. पूण हे पळोवपाक एक थोडोसो ल्हानसो विसव घेयात, रेस्ट घेयात, परत चार्ज अप जायात आनी मातशे मॅथमॅटिक्स आमी करुया. पूण पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेता आनी परतून रोखडे मेळुया.